प्रत्यक्ष तांकां अनुभव येता. इंटर्नशीप आमी म्हणटात ताका. म्हणजे 8य पिरियडी ती शिकयतात किंवा त्याच्या अतिरिक्त जे काम असता, सुपरविजन असता, भुरग्यांक ट्रेन करचे असता, एन्युअल डे, स्पोर्ट्स डे, फील्ड ट्रीप, पिकनीक, हाचोय अनुभव आमच्या भुरग्यांक जेन्ना ते ट्रेनी असता तांकां तो मेळटा. आनी गोंयांतले स्कूल्स इतले बरे कॉपरेटीव आसात की सगळी स्कूल्स आमकां घेतात, आमच्या भुरग्यांक घेतात आपल्या स्कुलान, तांकां दवरतात आनी आपल्यो टिचरी कशी तांकां वागयतात. आनी एक्स्ट्रा जे काम असतात ती भुरगीं शिकतात. म्हणजे पेपर कसो काडप, एग्जाम कशी घेवप, भुरग्यांक शिकोवप कशें, तांकां ट्रेन कशें करप किंवा एन्युअल डेक तांकां डान्स कसो शिकोवप, हे सगळीं भुरगीं जे एक्सपिरियन्स टिचर्स आसात स्कुलान तांच्या कडल्यान शिकतात. मॅडम, BEd आणि DEडाक तुमी जे म्हटलें म्हणजे आमी व्यवस्थित थियरी पेपर शिकता आणि त्याच बरोबर प्रॅक्टिकल एस्पेक्टूय शिकता, हे दोन्ही. पण हे जे BEd आसा किंवा DEड तुम्ही जे आतां सांगले ते फुल टायम आसा, म्हणजे सकाळी वचप आणि सांज मेरेन ते आसा. असे कसे कोर्स आसात की इक्वलंट टू BEd की जे तुम्ही घरा बसून पार्ट टायम करू शकता, म्हणजे सद्दां कॉलेजीक वचपाची गरज ना? म्हणजे पार्ट टायम म्हणजे म्हणटा वेकेशन म्हणजे आता इंदिरा गांधी ओपन युनिव्हर्सिटीचे BEd कोर्स आसा, इग्नू इंदिरा गांधी ओपन युनिव्हर्सिटी इग्नू BEd. तातून जर तुवें 2 वर्सां शिकयला खंय तरी विदाउट BEd, सो यू शूड हॅव एक्सपिरियन्स ऑफ 2 years आनी मागीर तुका एडमिशन मेळटा. आनी घरा वेन यू आर वर्किंग तेन्ना शिकयता तेन्नाच BEd करपाक मेळटा. पण थंयसरूय तुवें वर्कशॉप अटेंड करपाक जाय. 12 दिसाचो वर्कशॉप आसता, तो 2 वर्साचो कोर्स आसा. वर्कशॉप अटेंड करूंक जाय आनी स्कुलान वचून शिकोवपाकूय जाय. म्हणजे सुपरवायझर. इग्नूची सोय गोंयान आसा? इग्नूची सोय गोंयान आसा. आमचे रिजनल सेंटर सुरू जाला आतां, पर्वरी आसा. आनी BEd इग्नू BEd 2 सेंटरांनी चलता. एक तर आमचे कॉलेजीन GVM's कॉलेज ऑफ एज्युकेशन आनी निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन पणजे. तो BEd सेंटर्स इग्नूचे आसा. परत तेय जी BEd डिग्री थंय मेळटली ती तितलीच वॅलिड आसतली जी रेग्युलर केला? येस, इट्स BEd डिग्री जी इग्नू दिता, इट्स ॲक्ट ऑफ पार्लमेंट अशें सांगलेलें आसा आमकां की कोण जे करता इग्नूंतल्यान BEd तांकां कोणूच डिनाय करूंक शकना की तुमी BEd इग्नूंतल्यान केला. इट इज रेकॉग्नायज्ड युनिव्हर्सिटी बाय द गव्हर्मेंट अँड इट इज वॅलिड डिग्री फॉर एव्हरीबडी. ही एक महत्वाची गजाल आमकां कळ्ळी की इग्नूनूय तुम्ही समजा जर तुमचे कडेन 2 वर्साचो टिचिंग एक्सपिरियन्स आसत जाल्यार तुम्ही इग्नूनूय BEd करू शकता आणि तुमकां नोकरी मेळपाच्या दृश्टीन त्याबद्दल कसलो त्रास जावचो ना. मॅडम, आमी उलयले प्रायमरी, सेकंडरी आणि हायर सेकंडरी ह्या लेवलाचेर. पण आमच्या गोंयांत प्री प्रायमरी, आमच्या गोंयांत म्हणजे सगळीच कडेन आसा, अंगणवाडी आसत किंवा KG आसत, ही स्कुलां चलतात. तेन्ना ह्या स्कुलान जे शिकोवपी आसात तांकां ट्रेनिंगेची गरज आसा? म्हाजे जर म्हाका कोणी विचारले, जसे विचारले आता, अत्यंत गरजेचे ट्रेनिंग टिचरीक आनी ते अत्यंत गरजेचे. कारण ती ल्हान भुरग्यां कडेन वावुरतात, भुरग्यांक कशें तांचे बिहेवियर आसता, भुरगीं कितें चिंततात, तांच्या खातीर कितें करिक्युलम आसचो, हे ट्रेनिंगान टिचरीक कळूंक शकता. आतां अंगणवाडी किंवा नर्सरी, प्ले स्कूल कोणूय थंय वचून तांकां तांच्या बरोबर रावूंक शकना न्ही. तांकां शिकपाक जाय की भुरग्यांक आमी पयलो शब्द कसो शिकोवपाक जाय, ते तांच्या बरोबर खेळपाक जाय, तांच्या बरोबर गावपाक जाय. हे सगळे प्री प्रायमरी टिचर ट्रेनिंग कोर्सान मेळपाक जाता. कोर्सेस गोंयान आसा, अवेलेबल आसा. परत एकदां आमच्या कॉलेजीन GVM's कॉलेज ऑफ एज्युकेशन प्री प्रायमरी टिचर ट्रेनिंग कोर्स आमी घेतात. एक वर्साचो कोर्स. थंयसर सोमार, बुधवार आनी शुक्रारा भुरगीं येतात. 2 ते 5 हो कोर्स. बट दीस इज सेल्फ फायनान्स. हेच्या खातीर आमकां फायनान्स गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळना. आमी ते भुरग्यां कडल्यान फीज घेवन तांकां शिकयतात. आनी प्लस निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनानूय प्री प्रायमरी टिचर ट्रेनिंग कोर्स आसा. म्हाका तरी दिसता की जी लोक अंगणवाडी चलयता किंवा प्ले स्कूल चलयता तांच्या खातीर गव्हर्मेंटान तरी वो कोर्स किंवा टिचर ट्रेनिंग कोर्स कंपल्सरी करपाक जाय. कारण तांकां मातशी तरी एक मानसशास्त्र, सायकोलॉजी ऑफ स्टुडंट, ग्रोईंग चायल्ड कितें आसता, कितें ती चिंततात, कितें तांकां शिकोवपाक जाय ते तरी तांकां थोडे तरी ज्ञान मेळूंक शकता. मॅडम, आमी जेन्ना शिक्षणाचो विचार करता तेन्ना सगळो भर आमचो आसता तो SSC किंवा 12थाक. पण म्हाका दिसता की हे ल्हान म्हणजे प्रायमरी किंवा प्री प्रायमरी लेवलाक जेन्ना भुरगीं कोवळीं आसता तांचो कन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जो प्रकार आसता तो त्या वयान जाता तेन्ना खूब प्रशिक्षीत टिचर आसप खूब गरजेचें आसा. आनी ह्या संदर्भात विनोबा भावे अशें एकदां म्हणटात की
खालच्या वर्गाला शिकवणारी माणसं फारच वरच्या दर्जाची असावी लागतात आणि Very म्हाका दिसता तांकां व्यवस्थित प्रशिक्षण दिल्यारूच तो दर्जो आमी गाठपाक पावतले. मॅडम, हे आमी उलयले की जे नॉर्मल भुरगीं आसात आनी तांचें शिक्षण, पण दुर्दैवान आमच्या समाजान अशीय काही भुरगीं आसात जेका आमी स्पेशली चॅलेंज स्टुडंट म्हणजे चिल्ड्रन म्हणटात, की जे मानसीक दृश्ट्या विकलांग आसात आणि तांचे शिक्षणाचो एक व्हडलो प्रश्न आसा. तेन्ना त्या भुरग्यांक शिकोवपाक हे आमी जे नॉर्मल D.Ed, B.Ed जे तुमी सांगलें किंवा प्री प्रायमरी कोर्स तितपत ते उपयोगी आसात काय त्याच्या पेक्षा वेगळे अशें कितें तरी तांकां टिचरांक शिकोवचें पडटलें जे ते मानसीक विकलांग भुरग्यांक शिकोवंक शकतात? आता स्पेशल चायल्ड हर पेरंटाक स्पेशल आसता, ते बी टिचराक स्पेशलच आसपाक जाय. आनी जी भुरगीं B.Ed किंवा D.Ed करतात तांकां हें प्रशिक्षण आमी दिनात की स्पेशल चिल्ड्रनाक कशें तांच्या बरोबर बिहेवियर आसचें. पण तांच्या खातीर एक स्पेशल कोर्स आसा B.Ed इन स्पेशल एज्युकेशन. थंय तांकां सारकें सांगतात की असल्या भुरग्यांक कशें सांबाळपाक जाय, कशें शिकोवपाक जाय. तो हो कोर्स आमकां निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनान B.Ed इन स्पेशल एज्युकेशन 1 वर्साचो कोर्स आमकां थंय आसा. कोणाक इंट्रस्ट आसा तांच्यांनी थंय करपाचें. पण म्हाज्या दृश्टीन अशें दिसता की जी भुरगीं किंवा जो शिक्षक ह्या भुरग्यांक शिकोवपाक सोदता तांच्या कडेन एक सहनशक्ती आसपाक जाय. कारण असली भुरगीं ही नॉर्मल भुरगीं आसना, ती स्पेशल भुरगीं आसा आनी स्पेशल भुरग्यांक शिकोवपाक स्पेशल सहनशक्ती एक टिचरा कडेन आसपाकच जाय. प्लस आतां एक नवीन कॉन्सेप्ट आयला तो म्हणजे इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन. म्हणजे इन्क्लुझिव्ह म्हणजे ही स्पेशल चिल्ड्रन जी आसात, स्पेशल भुरगीं, तांकां नॉर्मल भुरग्यां बरोबर त्याच स्कुलान घेतात आनी त्या भुरग्यां खातीर रिसोर्स रूम तयार केल्ले आसा. कारण आमकां दिसता की नॉर्मल जी भुरगीं आसात तांकांय कळपाक जाय की समाजान अशे लोक आसा जेंकां आपूण कितें करपाक मेळना. दे शूड बी सेन्सिटीव अबाउट दीज चिल्ड्रन आनी तांच्या बरोबरूच ह्या भुरग्यांचें बी डेवलपमेंट जावंक शकता. सो अशें आमकां खुबशे स्कुलांनी रिसोर्स रूम मेळटा. उदाहरण आल्मेडा स्कूल फोंड्या, थंयसर तेंच्यांनी रिसोर्स रूम सुरू केल्लो आसा. पण थंय टिचर्स तांकां मेळपाक मुश्कील जाल्लें अशा प्रकारच्या टिचर्सांची आयज गरज आसा, गरज खूब आसा. आनी ती मागणी म्हाका दिसता आमी पुराय करूं शकना. हय, एक आयकुप्यांक एक म्हत्वाची गजाल हांगा लक्षांत आयली की जे B.Ed फॉर स्पेशल चिल्ड्रन हो जो कोर्स आसा तो कोर्स गोंयान उपलब्ध आसा, पण ताका फावो त्या पद्दतीन आनी प्रमाणान भुरग्यांचो रिस्पॉन्स मेळना. आनी तो जर रिस्पॉन्स मेळ्ळो तर म्हाका दिसता खूब रोजगाराची संदी थंय मेळूंक शकता आनी आमी आपल्या समाजा खातीर कितें तरी करूंक शकतलीं. आयजकालचे भुरगे कितें तरी समाजाक करूंक शकतले. मॅडम, आमी B.Ed बद्दल उलयले. B.Ed उपरांत जर एज्युकेशनान आपल्याक आनीक शिक्षण घेवंक जाय जाल्यार खंयची संदी उपलब्ध आसा? आतां B.Ed उपरांत स्टुडंट कॅन गो फॉर M.Ed, कॅन गो फॉर M.Phil, कॅन गो फॉर रिसर्च, PhD करपाक जाता. म्हणजे M.Ed केल्या उपरांत? M.Ed केल्या उपरांत M.Phil M.Ed म्हणजे मास्टर इन एज्युकेशन? मास्टर इन एज्युकेशन. थंयसरूय एक पेपर आसा रिसर्च मेथडॉलॉजी. रिसर्च कसो करप तो थंय शिकयतात. पण आतां रिसर्च M.Ed शिकोवप हाची सुविधा गोंयान आसा? गोंयान ना. गोंया भायर पुणे युनिवर्सिटी आसा, RI रिजनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन, भोपाल, मैसूर, कर्नाटका युनिवर्सिटी, मैसूर युनिवर्सिटी हांचे कडेन M.Ed आसा. पण गोंयान डिपार्टमेंट M.Ed डिपार्टमेंट ना. ओके. आनी तुमी जे संशोधन म्हणटाले की रिसर्च करपाक शकता, तर ह्या रिसर्च जो आमी करता एज्युकेशन फिल्डान ताचो प्रत्यक्ष शिकोवपाच्या दृश्टीन कितें फायदो आसता? आतां एक टिचराकूच खबर आसता की आपल्या क्लासान भुरग्यांक कितें कमी आसा, खंय कमतरता आसा. तातोच जर टिचरांनी रिसर्च केलो, परत शोध काडलो की भुरगीं वाचन कित्याक करिना किंवा भुरगीं लेखन कित्याक करिना, तेच तर तिणें रिसर्च केलो, तिकाच बरें पडटलें. ती आनीक बरे तरेन भुरग्यांक शिकोवंक शकतली आनी भुरगीं वाचन करपाकूय लागतली. आतां आमी पळयता खुबशीं भुरगीं वाचन करिना कारण TV, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, इंटरनेटाचेर तांकां खुबशें इन्फॉर्मेशन मेळटा आनी जे जाय ते ती काडटात. पण स्वता अशें लायब्ररीन वचून वाचन करप हें खंय तरी कमी आसा आनी आमी विसरल्या वाचन करपाक.
सो तो रिसर्च जर केली टिचरीक कळटलें की वाचन कशें करपाक जाय, भुरग्यांक इंट्रस्ट कसो जागोवपाक जाय. तो ल्हान ल्हान रिसर्च जर टिचर्स करता आपल्याच क्लासांनी आपल्याच स्कुलांनी तांकांय फायदेशीर उरतलें. आनी तेन्ना हो पेपर खंयच्या जर्नलान पब्लीश जालो किंवा मॅगझिनान पब्लीश जालो दुसरे टिचरी वाचतले आनी जे एक टिचरीन रिसर्च केला तो रिसर्च दुसरे टिचरींक युजफूल जातलो आनी भुरग्यां खातीर तो युजफूल जातलो. मॅडम हे तुम्ही कितें उपयोगी पडू शकता संशोधन हे सांगितलें, पण एड करून आणि संशोधन करून रिसर्च करून ताका प्रोफेशनान कितें बेनिफीट आसा, म्हणजे तो खंय तेजी पोस्टिंग जावं शकता किंवा खंय ताका बेटर वर्टिकल मोबिलिटी मेळूं शकता. आतां एड करून एम एड करून आनी विथ नेट एग्जामिनेशन यू कॅन टीच इन BEd कॉलेज, यू कॅन टीच इन डायट DEd कॉलेज. प्लस आतां SCRT गोंयांत जावपाची आसा अशें आयकूंक आयलां. थंयसर पोस्ट खुबशे क्रिएट जातले, थंयसर शिकोवपाक जाता. थंयसर यू कॅन बी अ रिसर्च फेलो. NCETन वचपाक जाता, NCERTन वचपाक जाता एज अ रिसर्च फेलो, एज अ डायरेक्टर. सो एड जर केलें अशें ना की फक्त स्कुलानूच शिकोवपाक मेळटलें, पण हायर लेवल हायर एज्युकेशनान किंवा BEd कॉलेजीन युनिवर्सिटीन शिकोवपाक चान्स मेळूंक शकता. मॅडम काळ झपाट्यान बदलता आणि पयलींचें शिक्षण क्षेत्र आयज उरूंक ना, झपाट्यान बदलत आसा. तेन्ना आयच्या ह्या बदलत्या आनी झपाट्यान बदल जावपी ह्या काळान तुमी जर भुरग्यांक आयज शिक्षण क्षेत्रांत येवपाचें आसा, टिचींग फिल्डान येवपाचें आसा, तर त्या भुरग्यांक तुमी कितें संदेश दिता शेवट? आज टिचींग क्षेत्रांत येवपाक स्कोप खूब आसा. भुरगीं जर टिचर जावपाक सोदता तेंच्यांनी टिचींग क्षेत्रांत येवपाचें, पण स्वताक अपडेट करून येवपाचें. आतां मिडिया किंवा कंप्युटर ICT खूब जाल्लें आसा. आमी म्हणटा इन्फॉर्मेशन खूब एवेलेबल आसा, पण एवेलेबल इन्फॉर्मेशन आपणाक कशें फायदेशीर आसा, म्हाका कशें युजफूल आसा हो सांगपाक खंय तरी आमकां एक गुरू जाय पडटा किंवा एक टिचर जाय पडटा, शिक्षक जाय पडटा. आनी हो शिक्षक जर तुमी जाले त्या खातीर म्हणजे शिक्षक जाले आनी तुमी भुरग्यांक शिकोवपाक लागले, खंय ना खंय तुमी एक बरो असो नागरीक तयार करता. म्हणून हांव सगळ्यांक सांगता की जेंकां आवड आसा आनी जेंकां दिसता की म्हाका म्हज्या प्रोफेशनान सॅटिस्फॅक्शन जाय, खंय ना खंय म्हाका एन्जॉय करपाक जाय म्हजें जॉब, म्हजो प्रोफेशन, तुमी टिचींग क्षेत्रांत येवचें आनी खुबशे भुरग्यांक घडोवचें आनी अशेंच आमच्या देशाची तरक्की जातली. पण प्रोवायडेड की टिचींग प्रोफेशन रिलॅक्सेशन जॉब असो चिंतचो न्ही, पण खूब असो चॅलेंजींग जॉब आसा, पण सॅटिस्फॅक्शनूय खूब आमकां मेळूंक शकता. मॅडम जरी तंत्रज्ञान खूब एडवान्स जालें तरी शिक्षकाक ते रिप्लेस करू शकचे नात अशें म्हाका दिसता. आनी एक दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणजे सगळ्या फिल्डान जरी लोकांक बद्दल संशय आसलो तरी आजुनूय शिक्षका विशयी आनी टिचींग प्रोफेशन विशयी एक आदर लोकांच्या भितर आसा. मॅडम तुमी हांगा आयले आनी टिचींग प्रोफेशन विशयी एक सगळी मोलादीक अशी म्हायती दिली, त्या बद्दल प्रुडंटच्या वतीन हांव तुमचे आभार मानता. देव बरें करूं. ह्यो आशिल्ले करुणा सातार्डेकर. टिचींग प्रोफेशन विशयी तांणी मोलादीक म्हायती दिली. तुमकांय वेगवेगळ्या प्रोफेशन विशयी काही सुचोवपाचें आसत जाल्यार ह्या ईमेल आयडीचेर तुमचे सुचोवणे आमकां कळयात. ही कार्यावळ तुमकां दर शुक्रारा दनपारां 1:30 आनी रातच्या 10:30 वरार पळोवपाक मेळटली. पळयत रावत प्रुडंट.